येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जुनांत जाले 239 रस्ते अपघात, तातूंतले 18 आशिल्ले जीव घेवपी अपघात. 9 उत्तर गोंयांत जाल्यार 9 दक्षिण गोंयांत. ते भायर 43 किरकोळ अपघातांची नोंद. गोंयांत वाडपाक लागल्यात कोविड-19 दुयेंती. काल एकाच दिसा सांपडले 200 कोविड पेशंट. मडगांवां वाडलो आंकडो. फाटोफाट पणजी आनी म्हापशेचोय नंबर. राज्यांत विविध सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी सयत मनयली गोकुळाष्टम. मडगांवां आनी पणजे विद्यार्थ्यांनी सादर केली कृष्णावेली नाटकुली. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत कोविड-19 दुयेंती वाडत आसात. काल एकाच दिसात ताजे 200 कोविड दुयेंती मेळ्ळे. 11 ऑगस्टा सावन शेकड्यांनी केसी मेळपाक लागल्यात अशें डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशीन सांगलें. सध्या मडगांवां चड दुयेंती मेळटात. त्या उपरांत पणजे आनी म्हापशेचो नंबर लागता. पळयात. आतां लोक कोविड नेम खरसाणेन पाळनात. लस घेवपाचें प्रमाण लेगीत उणें जाल्या. मरपी आनी हॉस्पिटलांत एडमीट जावपी लोक उणे आसले तरी केशी अजून उण्यो जावंक नात. देखून सणा परबांच्या हंगामांत लोकांनी जतनाय घेवपाक जाय अशें डॉक्टर सूर्यवंशीन सांगलें. लोकांनी लस घेवच्यो अशेंय आवाहन तांणी केलां. Last 7 days if you see the cases from 11th August onwards 115, 179, 158 मागीर 3 दीस आमचे केस 2 दीस केस कमी येयल्ले 87, 52 मागीर 16 तारखेक 102 आनी 17 तारखेक 200 केस जाल्ले. केस जर पळयता जाल्यार ते एकदम सुद्दां कमी जावंक ना. ओके, वी आर अराउंड 100 ओनली. वी आर रिवॉल्विंग. वी आर 100च्या वयर सकयल 100च्या वयर सकयल केन्ना केन्ना 150 पावता. ओके, टेस्टिंग आमची चालू आसा. टेस्टिंग चालू आसा. ऑल अदर थिंग्स आर गोईंग ऑन. ओके, होम आयसोलेशन चालू आसा. तेची केस आमची डिटेक्ट जाता. होम आयसोलेशन चालू आसा. आमची एडमिशनां खूब कमी आसा. ओके, एडमिशनां खूब कमी आसा. डेथ्स आमची मदीं मदीं 1-2 अशे 4-5 दीस सोडून हाची डेथ जात आसता. ओके, सो डेथ सुद्दां कमी जाल्ले आसा. एडमिशन कमी जाल्ले आसा. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल. की आमची जी केसीस आसा ती एकदम झिरो जावंक ना. केस आमची 100च्या वयर सकयल जायत आसा. आतां आज सरान सांगल्या प्रमाणे आतां चवथ येवपा आसा. ओके, चवथ आमचो फेस्टिवल सिजन सुद्दां चालू जावपाचें आसा. सो आमी फक्त लोकांक आतां जर आमी पळयता, जर मार्केटान पळयता किंवा बशीन पळयता, गर्देच्या ठिकाणी पळयता, वॉट वी हॅव रियलायज इज दॅट people are slowly forgetting about the COVID appropriate behavior. Okay, people are not wearing mask. गर्दीन लोक अजिबात मास्क घालना. ओके, दॅट इज वॉट वी हॅव सीन. सो हांव एक जनरल पब्लिकाक, आमच्या सगळ्या लोकांक, गोंयच्या जे जनतेक हांव एक सांगपाक सोदतां की तुमी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जे तुमी ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी जे केल्ले ते एकदम विसरूंक जायना. ओके, एकदम सुद्दां तुमी रिलॅक्स जावन जावपाना. ओके, यू हॅव टू यूज द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. आमची कितें आसा, टोटल एक्टीव केसीस जे आसा सध्या 877 केसीस एक्टीव केसीस आर देर. ओके, आतां लास्ट 7 डेजाची जे एक्टीव केसीस आसा दोज आर 877. चडांत चड आमची जी केस आसा ती अंडर UHC मारगांव ज्युरिडिक्शन आसा. ओके, सगळ्यांत चड केस थंय आसा. तेच्या उपरांत पणजीन आसा, मागीर म्हापसा, मागीर पोरवोरेम, मागीर चिंबेल, मागीर कांसावली. ओके, सो केसीस आर देर, स्कॅटर्ड केसीस आर देर. Okay, but all those cases we are monitoring. They are under home isolation. आमचे सगळे monitoring, surveillance सगळे चालू आसा. Goa was one of the 3 states जेनी first and second dose for the people above 18 years 100% and more than 100% cover केल्लो. Then came the precautionary dose and I am very sad to say की precautionary dosaक जितली uptake जाय so that we can have more than 90% protection तो आमकां अपटेक दिसून येना. वी ट्रायड अवर लेवल बेस्ट. वी आर हॅविंग वॅक्सिनेशन एट ऑल अवर हेल्थ सेंटर्स ऑल द डेज इन्क्लुडिंग संडेज एंड हॉलिडेज. इन स्पायट ऑफ दॅट रिस्पॉन्स जितलो बरो जाय तितलो ना. इट इज नॉट झिरो. सादारण दिसाक 1000-1200 लोक वॅक्सिन अजुनूय घेतात. बट विथ दी स्पीड इफ यू टेक अस एनदर इयर फॉर कंप्लिशन दॅट आमचे कडेन कॉर्बीवॅक्स नांवाचें एक वॅक्सिन आसा जें आमकां 12 ते 14 वर्साच्या भुरग्यांक दिवपाचें आशिल्लें. even that vaccine can be used as precautionary dose. काही लोक असे आशिल्ले की जे म्हणटाले की आमकां कोविशिल्ड नाका, आमकां some other option जाय. For them also a new option has come. They can opt for Corbevax नावाच्या वॅक्सीन.
15 to 17 एज ग्रुप आसा हितूले 94% भुरग्यांनी फर्स्ट डोस घेतला. आमचे 82% भुरग्यांनी सेकंड डोस घेतला. म्हणजे स्टील देर इज अ मेजर चंक ऑफ स्टुडंट्स हू आर येट टू टेक फर्स्ट डोस, सो ऑल्सो सेकंड डोस. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज. जुनात वट्ट 239 रस्ते अपघातांची नोंद जाली. तातूंतले 18 जीव घेवपी अपघात आशिल्ले. तातूंतले 9 उत्तर गोंयांत जाल्यार 9 दक्षिण गोंयांत जाले. जाल्यार 15 भिरांकूळ जाल्यार 43 किरकोळ अपघातांची नोंद जाल्या. माहिती आनी प्रसिद्धी विभागाच्या परिवहन प्राधिकरणा कडल्यान जून म्हयन्यांत वट्ट 538 चलनां जारी केल्यात. जीव वगडायिल्ल्या लोकांचो वट्ट आंकडो 18. उत्तर गोंय 9, दक्षिण गोंय 9. हातूंत 12 रायडर्स, 2 पिलियन रायडर्स, 1 ड्रायव्हर, 2 रस्त्यांतल्यान चलपी आनी 1 हेर. 19 जाण गंभीर जखमी. उत्तर 11, दक्षिण 8. 76 जाणांक किरकोळ दुखापत. उत्तर 25, दक्षिण 51. एप्रिलांत 242 रस्तो अपघात जाल्ले. तातूंतले 11 जीव घेवपी अपघात आशिल्ले. तांचे मदल्या उत्तर गोंयांत 9 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 9 जाणांक मरण आयलें. एप्रिल म्हयन्यांत परिवहन प्राधिकरणा कडल्यान वट्ट 911 चलनां जारी केल्यात. 242 रस्ते अपघात जाले. 11 जीव घेवपी अपघात जाले. उत्तर गोंय 9, दक्षिण गोंय 2. 16 भिरांकूळ अपघात. उत्तर गोंय 7, दक्षिण गोंय 9. 43 किरकोळ अपघात. उत्तर गोंय 17, दक्षिण गोंय 26. 172 दुखापती बगर जाल्ले अपघात. उत्तर गोंय 92, दक्षिण गोंय 80. आरटीओच्या अहवाला प्रमाण मे म्हयन्यांत 321 रस्तो अपघात जाले. तातूंतले 28 जीव घेवपी, 15 भिरांकूळ अपघात आनी 65 किरकोळ अपघात आशिल्ले. 321 रस्तो अपघातांतले 28 जीव घेवपी अपघात. उत्तर गोंय 16, दक्षिण गोंय 12. 15 भिरांकूळ अपघात. उत्तर गोंय 6, दक्षिण गोंय 9. 65 किरकोळ अपघात. उत्तर गोंय 25, दक्षिण गोंय 40. 213 बिन दुखापतीचे अपघात. उत्तर गोंय 120, दक्षिण गोंय 93. रस्तो अपघातांत जीव वगडायिल्ल्या व्यक्तींचो वट्ट आंकडो 30. उत्तर गोंय 18, दक्षिण गोंय 12. 16 रायडर्स, 1 पिलियन रायडर. 3 चालक, 8 रस्त्यावयल्यान चलपी, 2 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. 18 जाण गंभीर जखमी. उत्तर 7, दक्षिण 11. 77 जाणांक किरकोळ दुखापत. उत्तर 33, दक्षिण 44. वट्ट 869 चलनां जारी. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवाची सगळीं स्कुलां एकठांय हाडून दवर्ले दोंगुल्लेचेर एज्युकेशनल हब निर्माण करपाच्या कामाक आरंभ जाला. ताका लागून मडगांवांतली येरादारी आनी पार्किंगे वयलो ताण भुरग्यांची धांवपळ कमी जातली अशी आस्त आसा. मडगांवां वेगवेगळीं स्कुलां आसात, पूण सद्याक शारांतली येरादारी वाडिल्ल्यान वाहनांची गचमुड्डी जावपाक लागल्या. पार्किंगेकय सुवात उरली ना. ते भायर विद्यार्थ्यांक एकीच कडले सुवातेर संकुल आसचें ह्या उद्देशान रुमडामोळ दवर्ली पंचायत वाठार आनी दवर्ली दिगरपाल पंचायत वाठारांत येवपी दवर्लेचे दोंगुल्लेचेर डिमार्केशन जालें. कांय जाणांनी ह्या प्रकल्पाक विरोधय केलो, पूण पुलिसांचे हजेरेंत सर्वे जालो. डिमार्केशन झाले आज चल्लं काम चाललं की आजच्यान स्टार्ट केला डिमार्केशन. एज्युकेशन आहे जे खातीर हय कितली एरिया आहा ती 1,15,000 अशी आसा. 1,15,000 फाल्यां जातली तुमगे डिमार्केशन. ऑलरेडी दीस इज एलोकेटेड टू अस. ओके. पूण जालें की ती बाउंड्री बिट्वीन असल्या कारणान आतां कळना खंय कितें म्हण तें. सो ते परते डिमार्केट करतात. दवरले 16/1 हय ते गव्हर्मेंट एज्युकेशन एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे ताचे डिमार्केशन येयला आमकां. सो ते ताचे सर्वे करतले. सर्वे जाली ना कंटिन्यू आसा. आतां वायंड अप केला आमी. आतां करता. सकाळ सांज चालू आसली फाल्यां कंटिन्यू करता.
आज आमी आसात ते दवरले आनी डांबल दवरले ह्या 2 पंचायतीच्या सीमेचेर आसात आनी हांगा ही जी जमीन आसा ही एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक्वायर केले कडेन आसा आनी ही जमीन आसा ती 1,15,000 आसा. ही एक्वायर हेच्याच खातीर केल्ली. ही कुमुलदाजीची जमीन, जी कुमुलदाद आसा तेची जमीन ही फक्त केलेली ही मडगांवां जितली इस्कॉलां आसात, जे मडगांवां जितली इस्कॉलां भुरगीं शिकतात आनी ते ट्रॅफिक कंजेक्शन जाता, भुरगीं इस्कॉला टायमार पावनात आनीक त्याच बरोबर झगडीं जातात, गाडी पार्क करपाक मेळना म्हणून त्या उद्देशान हांगा ही जी जमीन हांगा एक्वायर केल्ली. आनीक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे एक आसा की ती सगळी इस्कॉलां हांगा सेटअप करपाची आनीक हांगा सेटअप केल्ले कारणान जो मडगांव जी सिटी आसा हितून ह्या सिटीचे जो ताण येतालो ट्रॅफिकेचो ह्या भुरग्यांचो तो कितें तरी कमी जातलो. आज एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जी जमीन आसा ती डिमार्केट करपाक स्टार्ट केले कडेन आसा आनी हांगा खूब पुलीस जे स्टाफ आसा, पर्सनल आसात जे हांगा डिप्लॉय केले कडेन आसात. हांगा मायना कुर्तोरीचो जो PI आसा तो आपल्याला स्टाफ घेवन हांगा स्पॉटार आसा. त्याच बरोबर मडगांवची PI आसा, मडगांवची PIचो स्टाफ आसा, कुंकळे PIचो स्टाफ आसा, कोलवा PIचो स्टाफ आसा. हांगा कसली वायट कितें जावची न्हय म्हणून हांगा हो स्टाफ दवरले कडेन आसा. कित्याक फाटले दिसांक जे लोक आसा ते खंय तरी अपोज करताले की हांगा इस्कॉलाची हब जे आसा हे नाका म्हणून, पूण हांगा सरकारान ही जमीन एक्वायर केले कारणान सरकाराक ह्या जमनीचो अधिकार आसा आनी हांगा घालपाचे ते डिमार्केशन चालू आसा. गोवा 360 खातीर दवरले दिगरबाली साकून रमेश नायकराव. रस्त्यार गोरवां मेकळी भोंवप आनी ताका लागून अपघाताक निमंत्रण मेळप हे गोंयांत आतां सदांचेच जालां. गांवांतल्या रस्त्यांचेर गोरवां आसतातच, महामार्गाचेरूय गोरवां थपकल मारून बशिल्लीं दिश्टी पडटात. भौशीक जिणेक ही गोरवां आतां व्हडली समस्या जावन रावल्या. सरकारय काना मनार घेना, लोक फुर्योज जाल्यात. गोंयभर सद्याक जी गोरू रस्त्यार बसता ताजो अनेक जाणांक त्रास जावंक लागला. तातूंत भितर तुमी पळयला की रस्त्यार आमी जेन्ना अंबळाच्यान सावड्डेच्यान फोंडे वता, जावं सावड्डेच्यान सांगेर वता, सावड्डेच्यान बाणसाय वता, जावं केपें वता, हांगा अनेक कडेन गोरवां बशिल्ले आसता आनी ताचो ग्रुपूच रातचे बीन हांचो खूब गोरवां आसता. जर सांजे आमी सावड्डेच्यान शिरोड वतात जाल्यार त्या रोडार अनेक गुरवां आसता. थंय अनेक कडेन रस्त्याक लायटी आसना आनी त्या कारणान अनेक जे अपघात घडटा, जे अनेक कडेन अपघात जाता बारीक 2 व्हिलर जेन्ना लोक कामाचेर येतात, लोकांक कांय कळना की लायटी अनेक कडेन लायटी ना. तो आमचो सावड्ड टू शिरोड रोडा अनेक रोडार लायटी नासल्या कारणान हांगा लोकांक कांय कळना की गोरू खंय बशिल्ले आसता ती. अनेक जाणां जेन्ना गोरू एक कडेन सामको टोळी आसल्या कारणान एकूच रस्त्यार बसले कडेन लोक सायडीच्यान वता, तातूंत भितर अपघाताची अनेक शक्यता आसा. सरकारान हाजी अनेक कामधेनू योजना केल्या, जी सरकाराक जी गोरवां खातीर योजना केल्या आनी म्हाका दिसता पर्रीकार सरकार आसा ताचे खातीर एक जे भटकी गोरू रस्त्यार बसताली तांचे खातीर योजनाय केली, ती तांकां उचलून खंय तरी व्हरून दवरपाची. पूण आतां ती योजना खंय तरी दिश्टी पडना आनी ताजो लॉस हो अनेक 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर अपघातांनी गोरू तातूंत भितर 3 मनशां असल्या कारणान तांकांय काय कळना की बसप खंय ते आनी तांकांय बीन हातूंत भितर लॉस जाता. तेन्ना सरकारान हाजे खातीर कितें तरी उपाय योजना करची, कित्याक नाजाल्यार ते जे ओनर आसात तांकां कितें तरी बेनिफीट दिवन तांकां रस्त्यार येवपा सारकी आडोवपाची गरज आसा. नाजाल्यार अनेक आतां हातूंत भितर जीव गेल्लो आसा, मनजात म्हणून कळना. ताजेर सरकारान जी कोणाक खबर आसा तांच्यांनी हाजेर योजना करप गरज आसा आनी हे फुडले जे अपघात घडले अनेक हातूंत भितर जिवूय गेल्लो आसा, जे गोरवांचे धक्को दिवन तांची गाडी मोडिल्ली आसा आनी तांचो जिवूय गेल्लो आसा. अशें जावचें न्ही, ह्या खातीर सरकारान कांय तरी करचें अशी अनेक मागणी आसा. गोवा प्रवास सावड्डेकर सावड्डेच्यान. 4 खांब वाठारांत शेतांत मांडगी दिश्टी पडिल्ल्यान सांताक्रुजाचे लोक भियेल्ले. ह्या मांडग्याक धरपाक रान विभागान बिरेस्तारा सांपळ रचलो. उपरांत ह्या मांडग्याक सुरक्षीत जाग्यार व्हरून सोडटले अशें रान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. फाटल्या कांय दिसां सावन सांताक्रुजच्या 4 खांब्या कडेन थळाव्याक 3 मानगी दिसलीं. थळाव्या शेतकारांक ह्या मानग्यांक लागून लुकसाण जावपाचो भंय जाल्लो. हे बाबतींत थळावो आमदार रुडाल्फ फेर्नांडीसान रान विभागाक चीट बरयल्ली. ते प्रमाण रान अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पळोवणी केली. तांकां थंय मानग्याच्यो हालचाली दिसून आयल्यो. मानग्यांक धरपाक रान विभागान सांपळो रचला. विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे 24 वरां ह्या पांजऱ्याचेर नदर आसतली. एक पब्लिकाच्यान एक मेसेज आसली की हिंगा क्रोकोडायल सायट जाता, सो आमी इवन आमचे सिनियर ऑफिसरांकूय बी अशी कॉल्स येयली की हिंगा क्रोकोडायल कोर्टान आउट जाता आनी लोकूय बी भियोंक लागले. सो आमी हिंगा कंटिन्युअसली थोडे दीस आतां हें केलें, एक ऑलमोस्ट 8 days आमी हिंगा आमचे रेस्क्यूअर कंटिन्युअसली हिंगा दवरलेले. मागीर काल आमकां मिनिस्टरान एक MLAन आमचे कॉल केले आनी आमचे कडेन एक मिटींग घेतली आनी
कितें करुया काय म्हणून सो आमी एक डिसिजन घेतलें की एक ट्रॅप घेवया म्हणून ट्रॅप घालया म्हणून सो आमी एक आमचे कडेन ओल्ड ट्रॅप आसले ते आमी मातशे रिपेर केले आनी ताका घातला आनी आतां ट्रॅप घातला आमचो सो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव ते विदाउट हार्मिंग द एनिमल वी आर गोइंग टू ट्रॅप इट रिलोकेटेड इन द इट्स हॅबिटेट सादारण अशें जे एज पर आवर ऑब्जर्वेशन आनी पब्लीक आमकां इन्फॉर्मेशन 3 सुमार ह्यो कितें क्रोकोडायल्स आसा ऑफकोर्स आय हॅव माय सेल्फ सीन टू क्रोकोडायल्स थर्ड वन आय डोंट नो बट पब्लीक सेज 3 आर इट इज हार्मफूल बिकॉज पब्लीक रोडा क्लोज आसा मिन्स ते हार्मफुलूच कशें आसा आनी आमी ताका लागून ताका हें करूया ट्रॅप करूंक सोदता आनी हें करूंक सोदता हिंगा शेत आमचें आसा जें बरें व्हडलें 2,500 स्क्वेअर मिटर हिंगा आसा हे मार्चच्या म्हयन्यान पासून आसलें हें हिंगासोर थिंगा फुंकूल मारलेलें आसलें व्हडलें हिंगासोर तेणें आनी तें स्वतन दिश्टी पडटालें कोण एक्शन आतां रुरल बाबान घेतलें एक्शन म्हणून आतां मातशें फामाद जाला हिंगासोर हिंगा स्वतंच आसता तें कितले आसा जाल्यार तुमी पळयता हे आमी पाय जाले 1 वर्स वयर क्रॉस जालें पळयता हय आनी थिंगा फुंकूल मारलेलें आसलें आनीक आसा कशें दिसता हे एरियेंत तुमकां आतां 2 कोण म्हणटा 2-3 आहा म्हणून तुमी हांगा शेती करता तुमकां कितें डेंजरस अशें तुमकां डेंजरस म्हणून हांवें शेती केल्या हांवें ओल्डान जाता आतां डेंजरस ना म्हाका दिसलें आतां कित्याक लागून थिंगा हांवें सगळें जाव मारलेली आहा म्हाज्या शेताक आख्या पळय इन्नाच्यान क्रोकोडायल आयिल्ली आहा मेर्शेच्यान म्हण तूं आदिस्तान आहा आदी मात हिंगा कितें जाला हिंगासर आमचो वॉकिंग ट्रॅक जो आहा न्हू आमची हिंगासर बायलां भुरगीं बायनाच्यान वॉकिंग करता आतां पावसाक लागून करिनासली आतां पावस येता आतां हिंगा वॉकिंग चालू आसलेलें ताका लागून कितें जाला ही क्रोकोडायलां म्हणजे केन्ना अशी वयर येवन कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट जावंक करना म्हणून आमी आतां एका एनिमल रेस्क्यूआक आपोवन आमी हिंगासर एक केज बसयलेली आहा ट्रॅप बसयलेलो आहा आतां पळय आतां फाल्यां कितें जाता ती गव्हर्मेंट आनी ह्या जाग्याली आमी काडून तांकां रिलोकेट करूंक सोदता आमच्या शेराव आयलँड जी आहा न्हू बर्ड सँच्युरी थिंगासर आमी तांकां लोकेट करूंक सोदता गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयज कृष्ण जन्माष्टम, कांय कडेन ताका गोकुळाष्टम अशेंय म्हणटात. कृष्ण भक्तांनी हो सुवाळो विविध सांस्कृतीक, धार्मीक उपक्रम आनी कार्यावळी सयत मनयलो. कांय कडेन शाळेंतल्या भुरग्यांनी नाटकुली सादर केली. नार्वे तीर्थार कृष्ण भक्तांनी व्हडा प्रमाणात हजेरी लावन आंगवण्यो, पुजा, पुर्तताय केली. मये मतदारसंघातल्या नार्वे गांवांतले कृष्ण जन्माष्टमीच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घरकान्नी सयत हजेरी लावन पुजा केली. शांतादुर्गा, चामुंडा, महालक्ष्मी, कणकादेवी, मसणदेवी अशा दैवतांची भक्तांनी आराधना केली. पालखी, दहंडी, आंगवण्यो, शांतीविधी अशे विविध विधी आनी कार्यावळींनी वाठार गजबजून गेल्लो. पळोवया नार्वेची खिणचित्रां. कॉम मडगांवच्या विद्याभारती स्कुलाच्या भुरग्यांनी कृष्ण विचार दर्शन घडयलें. गोमंत विद्या भुवनात भुरग्यांनी विविध कार्यावळी सादर केल्यो. तातूंत भुरग्यांनी सांगीतीक नाट्यविष्काराच्या आदारान कृष्ण जल्मासावन ते कृष्ण जिणेची काणी सांगली. विविध सर्तीय जाल्यो. पळयात ते खीण. गोकुळाष्टमीचा कार्यक्रम जो आसा तो आमी खूब वर्सां सावन करतात हांगा. आनी सगळ्यात पयलीं आमी सकाळचे दिंडी आमची वता. शाळे कडच्यान जी सुरवात जाता दिंडीचें पथक तें आमी विठोबा देवळाक वळसो घालून आमचे हॉल अंदू आमी विद्याभवना कार्यक्रम केला आनी विद्याभवना पर्यंत येता. ताजे नंतर हांगा आमी सगळ्या भुरग्यांक ज्या ज्या भुरग्यांक इच्छा आसा त्या त्या भुरग्यांक आमी हांगा पार्टिसिपेट करतात. सगळ्यात पयलीं आमगेले पयलेचे नाच जालो. त्या नाचाक सगळीं भुरगीं आशिल्लीं. पूण दुसरेचे आमचे दशावतार विष्णू देवाचे जे 10 अवतार घेतले. एक निमित्यान ज्या देवाच्या अवताराची वळख तांकां जावपाक जाय म्हणून त्या 10 अवताराची आमी तांकां वळख दिली, वेशभूषा केली. तशेंच आमी ताजे नंतर आमी आमचो नाच घेतलो. नाचा नंतर आमी कृष्ण लिला हें जवळ जवळ एक 100 भुरग्यांचें नाटक
आनी हे पणजेच्या महालक्ष्मी मंदिराच्या वाठारांतले जल्माष्टमीचे देखावे. पणजेच्या हेडगेवार स्कुलाच्या भुरग्यांनी वाठारांत मिरवणूक काडली आनी उपरांत महालक्ष्मी मंदिराच्या आवारांत संस्कृतीक कार्यावळी केल्यो. खांडेपारच्या दत्त मंदिरांतय व्हडा उमेदीन कृष्ण जल्माष्टमी मनयली. पळयात थंयचे देखावे. गोवा 365 खातीर नार्वेच्यान महेश गोवेकार, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान श्यामचारी. आयज सकाळ सावन वत आसले तरी सांजे वेळार कांय वाठारांनी पावस पडूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. सप्तकाचे निमणे कडेन गजगशीत पावस पडटलो, जाका लागून गरम हवामानांतल्यान थोडी भोव थाकाय मेळटली. ते भायर 21 मेरेन हवामानाची आनीक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. बोट धनियाक लेगीत फुडल्या 5 दिसांक कसलीच शिटकावणी ना. व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी कमी केल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 20 तारखे मेरेन पावसाचो शिवर. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेकारांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.